नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. समेस्त गोंयकारांक 62व्या गोंय मुक्ती दिसाची उर्बे भरीत परबी दीत हांव गौरीश परबामणकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. जुवारी पुलाची दुसरी लेन 22 डिसेंबराक करतले उक्ती. गोंयचे दरदोई उत्पन्नात 33% वाड. 2050 मेरेन गोंयाक कार्बन विरयत करपाची सरकाराची मोख. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय मुक्ती दिसा दिली माहिती. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत गोंय मुक्ती दीस मनयलो व्हडा दबाज्यान. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत मनयल्ल्या गोंय मुक्ती दिसाची ही खिणचित्रां. णव्याण्णव जाणांक सरकारी नोकऱ्यो बहाल. 71 जाणांक अनुकंपा तत्वाचेर जाल्यार 28 स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो. अस्नोडेच्या अष्टगंधा कंपनीन लोकांचे पयशे बुडयल्ल्याचे घडणूक आयली उक्ताडार. आमचे पयशे लुटिल्ले दिवचे परत, भरपाय ठेवेदारांची मागणी. मडगांवांत बेकायदेशीरपणान धंदो करपी पसारकारांचेर जर 26 डिसेंबर मेरेन कारवाय करची ना जाल्यार मडगांव नगरपालिके सामकार येवन धरणे आंदोलन करपाची मडगांवच्या नागरिकांची शिटकावणी. सुटकेस व्यवहारांतल्यान सनबनाक सरकाराचो तेंको. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. आनी आतां खबरो विस्तारांत. 62व्या गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ मंगळारा पणजे कामपाल मैदानाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बावटो होबोवन जाली. गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाच्या नजरेंतल्यान गोंय सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. गोंयचे GSDP 33%, जाल्यार GDP जी आसा ती 30%नी हातून वाड जालेली आसा. गोंयचो शेतकी मळ घटमूट करपाक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या येवजणेचो लाव शेतकारां मेरेन पावयला. तशेंच गोंयांत 2050 मेरेन कार्बन विरयत करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार दिली. भांगराळे गोंय साध्य करपा खातीर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर वावुरता. देशाच्या आनी राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत कोणीच फाटी पडचो न्हय म्हणून ह्यो कल्याणकारी योजना पासून वंचित रावचो न्हय ह्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी सातत्यात सगळ्या लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो आसा. हो आमच्या देशाचो आनी राज्याच्या प्रगतीचो महत्वपूर्ण भाग जावन आसा. म्हज्या सरकारान कृषी क्षेत्रांतल्या शेतकऱ्याक मुळाव्या गरजांची पूर्तता करपाक शेतकी मळाचेर नवे नवे उपक्रम हातांत घेतल्या. पिकाची विविधता हाडपाक आनी शेतवडी खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो शेत जमनी वाडोवपा खातीर खाजन शेतीचो कायाकल्प करपाक आनी पारंपारीक शेत जमिनीचें राखण करपाक कृषी वेवसायांतल्यान उद्योजकांक पोशक वातावरण निर्माण करपाचें आनी कृषी वांगडाच शेताच्या गोंय हें स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी वेगवेगळे प्रकल्प सुरवात केल्या. गोंय राज्याच्या आर्थीक मळार आमी उल्लेखनीय प्रगती करता आसतना 2023 वर्सा गोंय राज्याचो GSDP 19-20 वर्साच्या तुलनेन 33%नी वाडला आनी ह्याच कालखंडात राज्याचे दरडोई उत्पन्न 30%नी वाडला. ही व्हडा उमेदीची गजाल जावन आसा. आमी सातत्यात पळयता की गोंय राज्याक 62 वर्सां स्वतंत्र जावन पुराय जाली तरी सुद्दां आज कुळ आनी मुणकाराची वेगवेगळी प्रकरणां तशीच पडून आसा. तांकां फास्ट ट्रॅक करप आनी कुळ आनी मुणकारांक तांचे जमणी जाता तितके बेगीन मेळोवन दिवप हाच्या खातीर सरकार प्रयत्नरत आसा आनी वेगवेगळी पावलां ताच्याच खातीर आमी उचल्ल्या. निश्चितच रित्या कुळांचे प्रश्न हे बेगिनात बेगीन सोडयले वयतले. सांगपाक खूब खोस भोगता 2,500 कोटी रुपया खर्च करून 14 किलोमिटरचो एप्रोच रोड आनी जुवारी नदीचेर फूल फ्लेज बांदिल्लो ब्रिज हो येता त्या 22 तारखेक आमची दुसरी लेन आमी लोकां खातीर उगडी करता. आनी त्याच बरोबर थंयसर फुडल्या टप्प्यान जावपी 270 कोटी रुपया खर्च करून रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट हाजोय फावंडेशन स्टोन आमी घालता. आनी ताच्या वांगडाच 641 कोटी रुपया खर्च करून पर्वरी हांगासर बांदपी इलेवेटेड रोड ह्याय प्रकल्पाचे आमी त्याच दिसा फावंडेशन स्टोन घालपाचें निश्चित केलां. गोंय राज्य आपल्या नैसर्गिक सौंदर्या खातीर पुराय जगात फामाद आसा आनी म्हणूनच तर ह्या गोंय राज्याचे सैम राखून दवरपा खातीर आमी येता त्या 2050च्या पयलीं झिरो कार्बन इमिशन हो टॅग दिवपा खातीर म्हजें सरकार नियोजनबद्ध काम करीत आसा. समेस्त लोकांनी आनी गोंयकारांनी सुद्दां
ह्या चळवळीत वांटो घेवचो. तुमचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसा. तुम्ही सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार आमी म्हणटा की कार्बन इमिशनचो टॅक्स 2050च्याच पयलीं गोंय सरकार मेळोवपाक शकतलें. आव्हान करता की सगळ्यांनी हितून वांटेकारी जावचें. येरादारीचे विकसीत करता आसतना म्हाज्या सरकारान पर्यावरणाची जतनाय घेतल्या आनी 51 अश्यो प्रगत इलेक्ट्रिकल बसीस सुरू केल्या. राज्यांत इलेक्ट्रिकल व्हेकलचो वापर करपाचें प्राधान्य दिवप, व्हडा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन निर्माण करप, पर्यायी इंधन म्हणून ग्रीन एनर्जीचो अवलंब करप ह्या खातीर आवश्यक ती पावलां म्हाज्या सरकारान मांडल्या आनी ताची दखल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी घेतल्या. आमी पळयता की राज्यांत वेगवेगळे उद्योग येवचे म्हणून गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आसतली, IT पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सरकार सातत्यात करीत आसा. आनी म्हणून तर आमी हो बिझनेस फुडें व्हरता आसतना एकंदर जवळपास 15,646 कोटीची नवीन गुंतवणूक राज्यांत जाल्या. जवळपास 40,000 लोकांक नवीन रोजगाराच्यो संधी निर्माण करपाचें सरकारान थारायलां. अनुकंपा तत्वाचेर 71 जाणांक जाल्यार स्वतंत्र सैनिकाच्या 28 भुरग्यांक सरकारी शिर्वीस बहाल जाल्या. सोमारा एकूण 99 जाणांक सरकारी शिर्वीस आस्पावन घेतला. सरकारी शिर्वीसेच्या नियुक्तीपत्राचे सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुके सचिवालयात वांटप जाता. नमस्कार. आयच्या ह्या फेसबूक लायव्हान तुमकां सगळ्यांक येवकार एक म्हत्वाची बातमी घेवन आमी तुमच्या फुडें लायव्ह येयल्या. आयज एक सरकारान म्हत्वाचो आनी व्हडलो निर्णय घेतला. तो म्हणजे कंपेन्शनेट अपॉइंटमेंट ज्यो जाता म्हणजे अनुकंपा तत्वाचेर ज्यो अपॉइंटमेंट जाता, गव्हर्मेंट जॉब जे मेळटात आनी त्याच बरोबर जे स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटले कांय दिसा पयलीं तांच्यांनी एक आंदोलन जे आसलें तें सुरू केल्लें की तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक. सो अनुकंपा तत्वाचेर आनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचे येवजणे खाला आयज टोटल वट्ट 99 जाणांक ज्यो आसा त्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. सो हो आंकडो खूब मोठो आसा. सरकारान एक म्हत्वाचो असो निर्णय घेतला. आतां अनुकंपा तत्वाचेर जांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात तांचो आंकडो आसा 71 म्हणजे 71 जाणांक अनुकंपा तत्वाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. जाल्यार 28 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. अश्यो दोनूय पद्दतीन मेळून 99 ह्यो नोकऱ्यो जातात. आतां ह्यो ज्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्या तेतून आमी जर पोस्ट खंयचे खंयचे पळयत जाल्यार ते आमी डिटेलान पळोवया. LDC जे आसात ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला अनुकंपा तत्वाचेर तांकां 17 जाणांक LDC हे पद मेळ्ळा. MTS आसा ते 12 जाण कंपेन्शनेट स्किमी खाला आनी 21 जाण जे आसा ते स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे तांकां मेळ्ळा. टोटल ते जाता 33 MTS. LDC फक्त मेळ्ळे ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला 17. इन्व्हेस्टिगेटर ह्या पदांचेर 15 जाणांक ही नोकरी मेळ्ळ्या आनी ते आसात कंपेन्शनेट स्किमी खाला. तांकां 15 जाणांक मेळ्ळ्यात. फील्ड वर्कर 16 जाण हे कंपेन्शनेट स्किमी खाला आसात आनी 6 जाण हे स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे आसात. टोटल मेळून 22 जाण हे फील्ड वर्कर्स आसात. त्या उपरांत ज्युनियर स्टेनो म्हणून जे आसात ते 4 जाण आसात ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला तांकां घेतले तांकां मेळ्ळ्या. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक तो जॉब मेळूंक ना. ज्युनियर स्टेनो म्हणटा तो. ड्रायव्हर 3 जाणांक कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतल्या तांकां मेळ्ळ्यात. लॅब टेक्निशियन जे आहा ते 2 जाणांक कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतल्या तांकां मेळ्ळ्यात. लॅब असिस्टंट आनी फिशरीज सर्वेयर जे आसात हे एक जॉब फक्त कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतला तांकां मेळ्ळा. आनी सर्वेलन्स वर्कर हो एक पोस्ट जो आसा तो स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्याक जो मेळटा ताका एकट्याक मेळ्ळा. सो अशा तरेन टोटल ते 99 पोस्ट जातात. तेतून कंपेन्शनेट स्किमी खाला 71 जाणांक मेळ्ळ्या हे जॉब आनी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जे आसा तांकां 28 जाणांक. सो 71 + 28 अशे ते 99 पोस्ट जातात. सो तो ही एक म्हत्वाची अशी अपडेट आसा आनी म्हत्वाची अशी अशे निर्णय सरकाराचो आसा की 99 जाणांक आतां डायरेक्ट थेट सरकारी नोकरी जी आसा ती बहाल केल्या. सो खंय तरी कांय दिसा पयलीं जे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी जावं जे एक आंदोलन केल्लें की तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून. सो त्या संदर्भात म्हत्वाचो असो हो निर्णय आतां सरकारान तेन्ना सांगिल्लें बी की आमी तुमकां नोकऱ्यो दिता आनी हें सगळें सांगले उपरांत तेंच्यांनी आंदोलन तेंचें उपोशण जें आहा तें फाटीं घेतलेलें. सो आयच्या दिसाची ही म्हत्वाची बातमी की 99 जाणांक सरकारान कंपेन्शनेट स्किमी खाला आनी जे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाची जी स्कीम आसा तेजे खाला अशे हे टोटल मेळून 99 जाण आयच्यान म्हणजे सोमारा हो आदेश आयच्या दिसा येयल्लो आसा. 99 जाण आयच्या सोमारच्यान सरकारी सेवेन रुजू जातले.
अस्नोडच्या अष्टगंध कंपनीन लोकांचे पयशे बुडयल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. फाटल्या 20 वर्सां सावन ह्या बँकेन लोक फिक्स डिपॉझिटाचेर पयशे भरताले. फुडल्या 2 म्हयन्यांत हे पयशे तांकां इंट्रस्टाक सकट मेळपाचे आशिल्ले, मात आतां इंट्रस्ट सोडूनच घाला, मुद्दल सुद्दां मेळप कुस्तार जाला अशें बँकेन दुडू इन्व्हेस्ट केल्ले लोक सांगतात. सर्वसामान्यांचे पयशे चोरी करपी मनशांचेर कारवाय जावची अशी मागणी ह्या वेळार लोकांनी केल्या. ह्या विशीं 103 डिपॉझिटरांनी जॉयंट कंप्लेंट दिवन इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेला कडेन कागाळ केल्या. आता आम्ही घाला इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलान वी हॅव ऑलरेडी फायल्ड अ कंप्लेंट. आता आमची मेन दरखास्त आसा की पुलिसान एक्शन घेवचो. आमी ऑलरेडी हायकोर्टाच्यान ऑर्डर हाडिल्ली की आमची जी कंप्लेंट आशिल्ली अष्टगंधा कॉपरेटीव सोसायटीचेर की एक्शन घेवची. ताच्या मागीर तांणी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केलो. आता लास्ट 3 म्हयने जाला तो एडमिनिस्ट्रेटर तांकां नोटीस धाडीत आसा की बाबा तुमी आमकां हँड ओवर करा. अजून पर्यंत दी एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन. ताणें अजून कंप्लेंट घालूं ना तांचेर की बाबा ते इल्लिगल एक्ट्स केल्या. एकदा तांची कमिटी डिजॉल्व जाली, इट इज व्हेरी क्लियर की तांचे इल्लिगल एक्ट्स आसा म्हणून ती कमिटी डिजॉल्व जाल्या. कित्याक इल्लिगल एक्शन नसता जाल्यार कोणूच डिजॉल्व करची ना कमिटी. आता आमचे आनीक दरखास्त आसा. जवळ जवळ 8 कोटी ते 9 कोटी लोकांचे हे सगळ्या लोकांचे पयशे अडकले तातूंत. तर सगळ्यांची तीच विनंती आसा की जे आसा जे जस्टीस आमकां जाय की तुम्ही एक्शन इमिजिएटली घेवचे, FIR रजिस्टर करचे, तांचेर कंप्लेंट घालचे आणि तुम्ही रजिस्टर करा FIR इमिजिएटली आणि इमिजिएटली एक्शन घेवचे. आमकां मेनली ते जाय. जितले बेगीन एक्शन जाता तितले आमकां बरें आणि आमच्या सगळ्या लोकांक बरें. तांचे सगळ्यांचे पयशे अडकल्या. आता सुद्धा 103 लोक आयल्या. 103 लोकांनी सिग्नेचर मारल्या कंप्लेंटाचेर. इट इज अ जॉयंट कंप्लेंट बाय एवरीबडी. इट इज नॉट गेट वन सिंगल इंडिविज्युअल हॅज फायल्ड इट. 103 लोक, दॅट इज 103 फॅमिलीज डायरेक्टली फ्रॉम गोवा आर अफेक्टेड फ्रॉम दीस. आणि सगळ्यांचे पयशे अडकल्या. सो म्हणून हांव तुमकांय दरखास्त करता आणि CMाक आणि सगळे इकॉनॉमीक ऑफेन्सेस आणि SP सगळ्यांक दरखास्त करता की इमिजिएटली एक्शन घेवचे, FIR रजिस्टर करचे आणि कोणे हे चोरी केल्या तांचेर एक्शन घेवचे. कोऑपरेटिव्ह सेक्टर DGPक आमी लेटर दिल्लें आसा. कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टराक दिला. कोऑपरेटिव्ह होम मिनिस्टराक आमी पर्सनली मेळ्ळे. हे सादारण आमचे एप्रिलांतली गजाल आनी एप्रिलांत तेणें आमकां सांगलें की 15 दिसां भितर आपूण एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता म्हणून. तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट जालो केन्ना, जेन्ना आमी हायकोर्टान गेले, हायकोर्टाची ऑर्डर दिली तेन्ना अपॉयंट जालो. फक्त कागदी घोडे चलतात. तो तेका अपॉयंट केला, तो तांकां लेटरां करतात, ते तांकां थंय हजरूच रावना, चार्ज दिना. चार्ज दिवपाचें आनी चार्ज घेवपाचें 123A चे सेक्शन जे लायला गोवा कॉपरेटीव एक्टा खाली, तेज्या खाली तेंच्यानी पोलीस कंप्लेंट सगळी करपाक जाय. पण ते कांयच करिना. हे फक्त आमकां दोळ्याक उदक पुसतात. कित्याक आनी हांगासर गोर गरिबांचे पयशे अडकलेले आसात. ते पयशे आमकां परत मेळपाक जाय. आमकां भितरले कांय पडले ना. जर आमचे पयशे आमकां जर परत मेळटा आमी सगळे विड्रॉ करता, पयशे सरता. पण तेच काम ते करिना. ह्या खातीर सरकारान CMान कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टरान जातीन लक्ष घालपाचें आनी हे आमकां 15 दिसां भितर खरो म्हणजे जो निकाल लागपाक जाय. तेंचेर ज्या कोणें हे चोरी केल्ली आसा, जेणे पयशे खाल्लेले आसा, तेंचेर एक्शन जावची ही आमची कळकळीची. मडगांवांत बेकायदेशीरपणान धंदो करपी पसरेकारांचेर 26 डिसेंबर मेरेन कारवाय करची, नाजाल्यार मडगांव नगरपालिकेचे सामकार येवन धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मडगांवच्या जागृत नागरिकांनी दिल्या. ह्या विशीं सोमारा नगराध्यक्षाची भेट घेवन खासा निवेदनूय ह्या नागरिकांनी भेटयले. मडगांवांत बेकायदेशीरपणान बसपी पसरेकारांकडल्यान नगरपालिकेक कांयच येणावळ मेळना. तशेंच हे पसरेकार जे आसा ते कोण तांची म्हायती लेगीत नगरपालिके कडेन ना असो आरोप ह्या वेळार भाजपाचो फुडारी शर्मद रायतुरकर हाणें केलो. तांकांय सांगिल्लें आसा की 1 आठवड्याचो टायम आमी तुमकां दितात. 26 तारखेक जर मडगांवान आशिल्ले सगळे इल्लिगल रोड सायड धंदे, बिझनेस म्हणटा तांकां, हे रोड सायड वा इल्लिगल धंदे जर बंद करना म्युनिसिपालिटी, हांगा येवन मोठ्या संख्येन येवन सगळे मडगांवकार, सगळे लोक येवन जो कायदो मानपी लोक आसात, शांतता प्रिय धरणे घेवन हांगा बसतले. आनी ताज्या नंतर जर कितें लॉ एंड ऑर्डराक कितें विशय जालो जाल्यार ताका पूर्णपणे मडगांवची म्युनिसिपालिटी आनी अधिकारी जे आसात ते जबाबदार आसतात. सो ताणें टोटल आतां मेमोरंडम दिले कडेन बाब शर्मद आयिल्लो, साईश आयिल्लो, बाकीचे सगळे आमचे मडगांवकार फातोरकार, सगळे आमचे निश्ठावंत मडगांवकार फातोरकार हे सगळे आयिल्ले. ते म्हणटात की जे रोडार जे पळय इल्लिगल एक्टिविटी म्हणजे जे कोण विकता, आडसरां विकता, फ्रुट्स विकता, भाजी विकता, वेगळे वेगळे कितें विकतात, तांकां सगळें काडचें. आनी तें काडप योग्य अशें म्हाका दिसता. कारण ह्या लोकां परस पासून आमकां 4 आण्याचो म्युनिसिपालिटीक फायदो ना. कित्याक म्हाका खुबसो पयलीं आतां सॅलरीक जो 1 कोटी 80 लाख रुपया सॅलरी जाता, 1 कोटी 80 लाख. आनी हे समज जितले लोक बसतात न्ही,
हाणे जर आमी मुन्सिपालिटी कितें फारीक केल्लें बाबा ट्रेड लेस आमी कितें घेतिल्लें जाल्यार आमकां कितें बेनिफीट बाबा आमकां आमचे कडेन 4 आण्याचो फायदो ना 4 आण्याचो आमचो फायदो ना आनी हे विकता अशें इल्लीगल बसून सगळें विकता सो तांचे मेहनत ते सगळें एक 8 दिसा भितर तेंकां सगळें काडचें हांवें ऑलरेडी म्हजो चीफ ऑफिसरूय ना एक तो 2 वीक लिव्हेर गेल्ले कडेन आसा सो हांव इमिजिएटली चीफ ऑफिसरा कडेन उलयतां आनी सामकें स्ट्रॉंग एक्शन ऑन एक्शन मोड हांव तांकां इतलेंच सांगलां. सनबर्नाक अजूनय कसलेच परवाने मेळूंक ना. ते भायर गेल्या वर्साचो सनबर्न हो बेकायदेशीर असो शिक्को उच्च न्यायालयान मारला. तरी लेगीत सनबर्नाक स्टेज आनी माटो घालपाचें काम बऱ्या नेटान चालू आसा. सरकार आनी आयोजकां मदीं सुटकेशीची आदला बदल जाला असो दुबाव येता. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान असो आरोप केला. पयलींचे पयशे सनबर्ना कडल्यान वसूल करचे आनी जे काम चल्लें ते सरकारान बंद उडोवचे अशी मागणी अमित पाटकरान केल्या. हे सरकार म्हणटा ते फक्त सुटकेसीचे सरकार म्हणजे ती सुटकेस जर दिली जाल्यार आनी म्हाका दिसता सद्याचे जे सनबर्नाचे जी इशू जो चल्ला ताचेर कळून येता की हे सरकार म्हणटा ते बारीक सामान लोकांक लागून ना फक्त पयशेकार सुटकेस आनी क्रोनी कॅपिटलिस्ट. गेल्ल्या आठवड्याक हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की 2022चे सनबर्न वॉज इलिगल म्हणल्यार आतां कोर्टाक इंटरव्हीन जावन सांगचें पडटा की हे सरकार म्हणटा ते टोटल करप्शन सरकार. आमी पयर फाटीं जेन्ना इशू मंत्र्याक टुरिझम मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याक क्लियर सांगिल्लें की जो मेरेन तो फाटले ड्यूज फारीक करना तो मेरेन ताका कसलीच परमिशनां दिवची न्ही. आनी कोमनीदादीन सांगिल्लें की 2.43 crores ह्या वर्साचे जो मेरेन तो भरना तो मेरेन ताका आमी एनओसी दिवचे ना. आतां आज ताका प्रोविजनल एनओसी फक्त टुरिझम डिपार्टमेंटाची मेळिल्ल्या आनी म्हाका आतां सकाळीं जे फोटोज आमचे थंयचे कार्यकर्त्या कडल्यान जे आयल्या पळय ते ऑलरेडी थंय काम स्टार्ट जालें मरे. स्टेजी बिजी घालून पळय स्टेज बीज घालून हँगर बिंगर घालून काम स्टार्ट. सो हे कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर काम स्टार्ट जालें हाजे फाटल्यान आसा कोण? आमकां कळून येता की हो हरविंदर आनी ताजो पीए परत परत सेक्रेटरीएटान भोंवता म्हणून. एका वटेच्यान ताणें फाटले ड्यूज फारीक करूंक ना दुसरे वटेच्यान ताणें ह्या वर्साची फीज भरूंक ना आनी तो कोमनीदाद प्रॉपर्टीन गेलो कसो? वॉट द रेव्हेन्यू मिनिस्टर इज डुईंग, वॉट द चीफ मिनिस्टर इज डुईंग. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब ते रेव्हेन्यू मिनिस्टराक सांगचें ताका पुलीस फोर्स दिवचो आनी थंय घालून पयली म्हणून उडोवची स्टेज. 10वी नापास जाले तरी तुमकां आतां भिवपाची गरज ना. एका वर्साचो ITI कोर्स पुराय करून तुमच्यान 10वी पास जावं येता. आयकून तुमकां अजाप दिसतलें पूण ही खरी गजाल आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तशी घोशणाच केल्या. दुसरे वटेन सरकारी नोकरे खातीर एप्रेंटिसशीप सक्तीची केलेली आसा. 10वी नापास जावन 1 वर्स ITI करून पास जाल्यार आतां 10वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरतले. तशेंच 10वी जावन 2 वर्सांची ITI करून पास जाल्यार 12वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरून सरकारी नोकरे खातीर हे शिक्षण ग्राह्य धरतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान केली. म्हणजे 10th फेल जालो आनी 1 year ITI जर तेणी केली विच इज इक्विवेलंट टू 10th पास. हांवें कित्याक सांगलां जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITI वयचें आनी मिनिमम 1 year ITI पास जावची which is equivalent. We are treating in a government job which is equivalent to the 10th pass. Again, those who are 12th fail जाता किंवा 10th जावन जर त्यांनी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार which is again equivalent to the 12th pass. म्हणजे ते आमी ट्रीट करता आनी म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन स्किल एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या. ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. 13वी 14वी आनी 15वी म्हटल्यार पदवी अभ्यासक्रम पुराय करतना ITI कोर्स पुराय केल्यार दुसरी डिग्री लेगीत दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ते भायर सरकारी नोकरे खातीर अर्ज करपी उमेदवारान एका वर्साची एप्रेंटिसशीप केल्ली आसपाकूच जाय. एप्रेंटिसशीप केल्ल्या उमेदवाराक सरकारी नोकरेंत प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. आमी ड्युअल डिग्री सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केली. तुमी तुमचें हायर एड्युकेशन घेता आसतना ITIनी वचून तुमी सर्टिफिकेट कोर्स म्हणजे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर करता आसतना कोणाक जर दिसलें आपूण ITIतलोय बी कोर्स आमकां करपाक जाय आसत जाल्यार ती ड्युअल डिग्री किंवा ड्युअल डिप्लोमा किंवा ड्युअल सर्टिफिकेट हे कोर्स आमी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केल्या. आणि त्याच बरोबर आमी हायर एड्युकेशनाच्या बाबतीत
वेरियस इन्स्टिट्यूशना कडेन डायकीन आसतले टाटा आसतले वेगवेगळ्या टॅक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूशना कडेन आमी टायअप केला आनी हो टायअप कित्याक तर आमी म्हणटा जसो एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आमी गव्हर्मेंटात इंट्रोड्यूस केलो 10वी पासून पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत प्रत्येक भुरग्यांक म्हणजे एप्रेंटिसशीप इज कंपल्सरी आसा. गव्हर्मेंटाचो ऑलरेडी सर्क्युलर आयलो की हाज्या फुडें जांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय तांकां एप्रेंटिसशीप ना जाल्यार एका वर्साचो एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो आनी म्हणून तर आमी जो भुरगो आमचो ग्रॅज्युएशन पास जाता किंवा 12वी पास जावन फुडें वयता ताका दिसता आसत जाल्यार त्यांनी वेगवेगळ्या सेक्टरात आपल्याक आवड आहा त्या सेक्टरात त्यांनी एप्रेंटिसशीप म्हणा किंवा इंटर्नशीप जॉईन करचे जेणे करून एक वर्क कल्चर आणि बरो वर्क फोर्स गोंयांत क्रिएट जावचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही